हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोला आंबेली. आज थोडी ह्या गुम्यार आनी पावसाच्या काळोखांतल्यान आमकां देवान थोडी किरणां धाडली थ्रू द हायकोर्ट. आनी हायकोर्टान कितें दिली खुशालकाय आमकां? ही खुशालकाय दिली की हायकोर्टान डायरेक्ट केला स्टेट गव्हर्मेंटाक म्हादेव वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी इट्स सरावंडींग एरिया नोटिफाय करची म्हणून टायगर रिझर्व म्हणून. ही एक बरी खुशालकाय गोंयकारांक. आनी ह्या खुशालकायेक लागून पयले सुवातेर जायत्या जाणांक दिनवास दिवपाचें म्हाजें मन कोत्ता, पूण हो व्हिडिओ लांब जातलो म्हणून पयले सुवातेर हांव दिनवास दिता राजन बाब केरकाराक, निर्मला सावंत ताईक, तसोच जावं क्लास बाब आल्वारीस आनी तेजी टीम, राजन बाब आनी निर्मला ताईची तेंची टीम, तशेंच राजन घाटे आनी तेंची टीम, सेव्ह म्हादेव सेव्ह गोवा फ्रंटाची टीम, सेव्ह म्हादेव सेव्ह गोवा मुवमेंटाची टीम, सेव्ह म्हादेव सेव्ह गोवा सांखळीची टीम. आनी पूण सगल्यांनी वावर केला तरेतरेचो वावर. म्हादेव सारवार करपाक तेजे जायते कंपोनंट आसलेले, जायते पॉयंटाचेर घातलेले म्हादेव सेव्ह करपाक. तितूंतलो टायगर रिझर्व हो एक पॉयंट आसलो. तो ह्यो पॉयंट जर तर जालो जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता आमकां त्या डबल ट्रॅकिंगा पासून आमकां ही एक जैत कशी जातली. 3 लिनियर प्रोजेक्ट्सांक लागून आमकां एक जैत जावंक शकता. सो ही टायगर रिझर्वाची एक बरी खबर आयली देखून आमी पयले सुवातेर देवाक दिनवासता. तेजे उपरांत सगळे आमचे जे भुरग्यांनी जे काम केलां, रस्त्यांचेर राबवले, प्रोटेस्टां केली, मार खाल्लो, केशी घेतल्यो आनी कोर्टांनी भोंवले. पेपर वर्क तर जायच, रस्त्यांचेर जायते काम जाले देखून देव बरें करूं म्हणटा. पूण एक दुखाची खबर म्हणल्यार घरचो बेदी भायलो चोर जालेले आहा. आयज हो न्यूज येताच आख्ख्या गोंयकारांनी आयज खुशालकाय मनोवपाच्या सुवातेर हो विश्वजीत राणे हो स्टेटमेंट करता. हे टायगर रिझर्वाचेर निशेध मारपाक तो म्हणटा आपूण सुप्रीम कोर्टान वयतलो. अरे बाबा विश्वजीत बाब राणे, तूं गोंयच्या पासत आसा वो आनी कोणा पासत कितें करता तूं? पळय टायगर रिझर्व करून हांव जाणा तुका कितें बारीक बारीक प्रॉब्लेम आहा ती, पूण ती बारीक प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करया रे विश्वजीत बाब. ती बारीक बारीक आमकडे जाता तशें आमी एडजस्टमेंट करया. पूण त्या बारीक बारीक कामाच्या नांवान तूं आख्खें गोंय आमचें काबार करतलो. विश्वजीत बाब राणे हात जोडून मागता, प्लीज हें बरें काम जे देवान आमकां धाडलां तितून तूं आडामो घालनाका प्लीज. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.